10 वर्साच्या टर्मान आता म्हाका दुसऱ्या फावट मंत्री जालो. सडा वयल्यान गार्बेजाचो विशय आहा तो पयलींच्यान क्लियर करचो असो आमच्या ऑनरेबल सीएमा कडेन कंटिन्युअसली सांगत आसा. गेल्या फावटीचो अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्र्याक सांगला. सड्यार आता एडो व्हडलो हिप जाला की बाकी सगळ्या गांवांचे जावं सनसडो ना दुसरे कडेन हायलायट करता. आमी ते एक कोणशाक आसल्या कारणान कोणाक त्रास जायना अशें दिसता म्हणून, पण एक्चुअली ताचो त्रास जाता. म्हाजें स्वता थंय ऑफिस आसलेलें, पण ह्या फावटी हांवें डिसायड केला की नंबर 1 प्रायोरिटीचेर एका उपाय काडप. एकच काम आहा की कलंगूट मायकल लोबोच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या भशेन प्रोजेक्ट आला तसो वेर्णा येवपाचे चान्सीस आसा, जेणे करून तो सगळे ही सगळी गार्बेज थंय वयता असो विशय आहा. 50,000 स्क्वेअर मिटर लँड त्या प्रोजेक्टाक लागून ऑलरेडी आयडेंटिफाय जाला. म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे सिमिलर जर प्रोजेक्ट येतलो जाल्यार जवळ जवळ 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जाय. तो आमकां खंय मेळूंक ना, आयडेंटिफाय जावना. आमी तो आयडेंटिफाय करपाचो प्रयत्न चालू आहा. एकच कडेन जर 1 लाख स्क्वेअर मिटर येयलो, कारण दोन कडेन 50-50 येयलो जाल्यार तेन ते ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ रॉ गार्बेज आनी ते हार्ड आनी मागीर शिफ्टिंग हो थोडोसो इश्यू जाता. एकच कडेन 1 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्याचो प्रयत्न चालू आहा. आमच्या वास्कोच्या सगळ्या कावन्सिलरांक वीथ चेअरपर्सन हांवें सांगला की तुमी आयडेंटिफाय करूंक शकतालो पळय कोणाचे प्रायवेट लँड आसले जाल्यार, कारण ऑलरेडी त्या एरियान ज्या जाग्यार कोणाचे इश्यू ना थंय 50,000 आयडेंटिफाय केला. आनी म्हाका दिसता गार्बेजीक लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय. हो आमचीच गार्बेज ती आनी बरो हायटेक त्या लेवलाचोच हांगासर एक प्लांट येयलो जाल्यार ही सगळी गार्बेज सड्यावयली शिफ्ट जातली. सड्यावयली शिफ्ट जातली हाच्या पेक्षा म्हत्वाचें हे तालुका आनी सरावंडींग आमचे कोण आहा त्या सगळ्या पंचायतींक म्युनिसिपालिटींक बी गार्बेज हो विशय एटलिस्ट घरा कडल्यान ती गेल्या सेग्रिगेट जाली आनी त्या मशिनान गेली जाल्यार आमीच क्रिएट केल्ली गार्बेज, आमीच तिचो उपाय काडपाक